वास्को बायणा दर्यावेळेर गोंय पर्यटन कला सांस्कृतिक महोत्सव समितीन आयतारा नितळसाण उपक्रम राबयल्लो। बायणा दर्यावेळेर कितलेशेच पर्यटक येतात। तांकां गोंयचे बरे चित्र पळोवपाक मेळचे आनी ही दर्यावेळ नितळ जावची ह्या हेतून ही नितळसाण मोहीम जाली। RDX गोवा खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही एक गोंय राज्य पर्यटन कला सांस्कृतिक महोत्सव म्हणून समिती स्थापन गेल्या जून म्हयन्यात आणि ह्या समितीचो उद्देश इतलोच आसा की पर्यटन दृश्ट्या सांस्कृतिक दृश्ट्या कलेच्या दृश्टींतल्यान सामाजीक कार्याच्या दृश्टींतल्यान आमी कितें तरी समाजाक करपाक शकता। एक आपली सामाजीक कार्य करून समाजाक कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूशन करपाक शकता हो हावेस नदरे मुखार दवरून आमी कमिटी फॉर्म केल्या आणि आज आमी ठरयलें की भारताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांचे स्वच्छ भारत अभियान जे आसा त्या अभियानाक आमचो खंय तरी हातभार लागचो ह्या उद्देशान आमी ठरयलें की बायणा बीच जी आसा ती राज्यभर गोंयांत फामाद। सो ह्या बायणा बिचीचेर आमी वचून आज स्वच्छता अभियान राबोवचें ह्या उद्देशान आमी हांगा आयज सकाळीं 9 हाजीर जाले आनी ह्या अभियानान आमकां मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दीपक नाईक सरान आमकां सहकार्य केला। आपली म्युनिसिपालिटीची गाडी ही गार्बेज कलेक्ट केला ती व्हरपाक दिल्या, 2 लेबर दिल्या। सो उद्देश इतलोच आसा की आमी आमच्या पद्दतीन एक सामाजीक कार्याक कॉन्ट्रिब्यूट करता आनी तेका लागून हे सगळे आमचे जे वांगडी आसा ते राज्यांतल्या विंगड भागांतल्या प्रत्येक तालुक्यांतल्यान प्रतिनिधी ह्या रुपान हांगा हजर आसा आनी सगळ्यांचे वॉलंटरी सर्वीस स्वता खर्च करून हे आमी काम करपाचें अशें एक पद्दतीचो आमचो हावेस आसा। सो तो फळादीक जावपा खातीर आमकां सगळ्यांनी सहकार्य केलें, तुजे सारक्या मिडिया चॅनलांनी सहकार्य केलें। हितूंतल्यान एक मॅसेज पावपाची गरज कितें आसा की प्रत्येकान आपलो परिसर नितळ आनी स्वच्छ दवरचो आनी तो जर परिसर नितळ आनी स्वच्छ उरलो तर जाल्यार आमच्या आरोग्याकूय खूब ताचो फायदो जातलो हे नदरे मुखार दवरून एक ह्या स्वच्छता अभियानांतल्यान आमी सगळ्यांक एक मॅसेज दिवपाक सोदता की सोसायटी क्लीन आनी नीट उरची आनी सगळ्यांचें आरोग्य बरें उरचें आनी सगळो भारत एक बरो देश आनी समृद्ध देश असो म्हणून मुखार येवचो।